प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, त्यानंतर ते संपूर्ण त्यांचे जे पार्टी जी आसा त्या सगळ्यांच्या प्रयत्नांमुळे जास्त लवकर यश जे आसा ते ह्या आंदोलनाक आमकां मेळ्ळें अशें म्हणपाक कांयच हरकत ना। कित्याक त्यांचे जे शर्थीचे प्रयत्न असले, कोर्टाक सुद्धा फास्ट रिक्वेस्ट करपा खातीर खूब प्रयत्न जे जाले, त्यानंतर दर दिसा वो खटलो जो आसा तो चलतालो आणि बऱ्यापैकी सगळ्यांच्या प्रयत्नान सगळे कारसेवक म्हणा, सगळ्यात हिंदू संघटना म्हणा, वेगवेगळे संप्रदाय म्हणा, वेगवेगळी मंदिरां म्हणा, सामान्यातले सामान्य लोक सुद्धा या आंदोलनात इतके सक्रियपणे सहभागी झाले। तर म्हाका अशें दिसता की या आंदोलन जे आसा ते ह्या सगळ्यांच्या प्रयत्नान सगळ्या देशभरातलेच न्हू दुनियाभरचे जितके म्हणून सनातन धर्मीय लोक आसा त्या सगळ्यांच्या प्रयत्नामुळे हे आंदोलन सक्सेसफुल जालें। दुसरी गोष्ट एक सांगपाची म्हणजे ही की आयज तुम्ही पळयता आसतले की प्रभू रामाचे मंदिर जे आसा ते भव्य अशें मंदिर अयोध्येन उभे रावता आणि या राम मंदिराच्या प्रसंगात म्हाका एकदम सौभाग्य या सगळ्या गोंयकारांनी दिले की त्यांच्यानी म्हाका थंय प्रतिनिधित्व करपा खातीर गोंयचो एक संत म्हणून आमकां थंय वचपाची संधी मेळ्ळी। आमकां उत्तर प्रदेशचे सरकार असो किंवा राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यास घेऊन मोठे आमंत्रणूय येयले। आमी आनंदान ते स्वीकारले, कित्याक ते आमंत्रण म्हाका नासले पण ते ब्रह्मानंद स्वामींक आसले आणि ते आमंत्रण स्वीकारत असताना जेन्ना आमी थंय गेले आमचे दबाज्यान थंय स्वागतूय जाले। पण सांगपा सारकी गोष्ट खूब आसात, त्यातली काही गोष्टी जे आपय ते तुमच्या समोर हांव शेअर करता। जेन्ना थंय राम जन्मभूमीचेर भगवंताचे मंदिर म्हणजे रामलला प्रतिष्ठापित जावपाचे असले तेन्ना मूर्ती आमी सगळ्यांनी पयली, हांवेंय पळयली, बऱ्याचशा लोकांनी पळयली, पण म्हाका तितलो विशेष अशी ती मूर्ती दिसली ना। उलट म्हाका दिसताली ह्याच्या पेक्षा आनीक बरी भव्य मूर्ती जी आसा पळय ती थंय जाय आसली अशी म्हणून। आणि मनात एक विचार येऊन गेलो तो आणि जाले आमी सगळे संत सुद्धा बरेचशे असे एकत्रित थंय आसले। जेन्ना मोदीजी येयले आणि मोदीजींच्या उपस्थितीन हस्ते ती मूर्तीची जी स्थापना झाली, त्यानंतर ती मूर्तीचे पहिले दर्शन जेन्ना आमकां सगळ्या संतांक घडले तेन्ना तुमकां सांगता की ज्या पद्धतीन सगळ्या संतांचे काळीज आणि ऊर भरून येयलो, सगळ्या संतांच्या दोळ्यान तेंगे उदीक पळोवपाक मेळ्ळें, सगळ्या संतांचे दोळ्यान अश्रू असले आणि ते 500 वर्षाचो इतिहास आमी जेन्ना पळयता तेन्ना बहुजन किंवा बहुसंख्येन हिंदू समाज या देशान रावता, तरी सुद्धा आमकां आमच्या रामललाक प्रतिष्ठापित करच्या खातीर 500 वर्सां लागली, त्याचे दुखणे भितर असले आणि 500 वर्षां नंतर का आसना पण प्रभू राम आमच्या या जन्मभूमीचेर प्रतिष्ठापित झाले, ह्याबद्दल आनंद जो आसा तो सगळ्या संतांच्या दोळ्यांसून व्हांवपाक लागलो। आणि खरेंच तुमकां सांगता जो कोण थंय आसलो, मागीर सिनेमा स्टार सगळे असले, क्रिकेटर्स प्लेयर्स सगळे असले, स्पोर्ट्समॅन सगळे असले, अमिताभ बच्चन म्हणा, त्यानंतर सचिन तेंडुलकर म्हणा, वेगवेगळ्या प्रकारचे सगळे ॲक्ट्रेस असले, ॲक्टर्स असले, त्यानंतर सगळे संत असले, व्हडले व्हडले जे बिझनेसमॅन टाटा, अंबानी, बिर्ला हे सगळे लोक जे आसा थंय असले। ह्या सगळ्यां खातीर आमंत्रणां गेल्ली, व्हडल्यातले व्हडल्यापासून धाकट्यातले धाकट्या लोकांक सगळ्यांक निमंत्रण जे आसा ते गेल्ले, ते सगळे लोक थंय असले। एकदम 8 ते 10 हजार भारतातले क्रीम लोक जे एकदम व्हडली व्हडली पोझिशनां घेवन आसात ते सगळे लोक या राम मंदिराच्या रामललाच्या मूर्ती प्रतिष्ठापनेच्या कार्यक्रमाक थंय उपस्थित असले। आणि आमच्या सगळ्या संतांचे सुद्धा तेच मत आसा की ती दिव्यत्व पळोवपा खातीर काल हांव जवळ जवळ 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख थंय हांव आसलो। एकाच दिसाक 5-5 लोक दर्शन घेता, कल्पना करा कशें शक्य आहा थंय। ह्या दिवशी ती अयोध्या, परंतु 5-5 लोक थंय, 5-5 लाख लोक थंय जे आसा ते दर्शनाक एकदम गर्दी भरल्या थंय। म्हाका दिसतालें की आमचे गोंयकार बेगीन थंय वयचे म्हणून, पण ती गर्दी पळयल्या नंतर म्हाका दिसलें आमी सवकास वयता तेच सारकें आहा म्हणून। कित्याक तेचें एक कारण वेगळें आसा, ह्या खातीर कारण सकाळच्या 3 लोक थंय लायनीन उबे रावतात आणि चक्क एका एक सगळं तरुण भुरगे सारखे, अशें न्हू की तरुण भुरग्यांक ते आवडना अशें न्हू, एका एक सगळे तरुण भुरगे जे आसा ते म्हाका थंय दिसले।
आणि हांगा तरी म्हणजे 50 वाट्यान बऱ्या म्हणपाचे थंय एकदम 7-6 डिग्रीची थंडी, अशी हात शिवशिवतात कुडकुडटात सारखे. आमी थंय भायर गेले जाल्यार आमच्यान सोंसपा सारकी थंडी थंय ना. पण प्रभू रामाच्या दर्शना खातीर इतकी उताविळता लोकांच्या तकलेन घुसलेली आसा की केन्ना हांव म्हाज्या रामाचें दर्शन करतलो, केन्ना हांव म्हाज्या प्रभू रामांक पळयतलो, अशी एक लोकांची जी आसा ती उत्कंठा एकदम भरून वाडल्या. आनी म्हाका अशें दिसता की ते कुडकुड्याच्या थंडीन लोक तशेंच दर्शन घेता. काल सुद्दां जबरदस्तीन योगी आदित्यनाथ म्हणजे जे चीफ मिनिस्टर आहा तांकां अर्जंट मिटींग घेवची पडली आणि त्यांच्यानी सगळ्या VVIP जितके आहा तांकां सांगले की तुमकां येवपाचें जाल्यार 10 दिसां नंतर तुमी येयात, इतल्या बेगीन येवं नाकात. कित्याक थंय पुलीस सगळे जे आहा पळय ते हतबल जाल्ले आसा. सगळो फोर्स जो आसा CRPF फोर्स सगळो जवान जितके आहा ते एकदम थंय जे आहा पळय तेंचेर भयानक ताण येयल्लो आसा. आणि हे सगळे परिस्थिती जी आहा पळय ती अयोध्येची थंय जाल्ली आसा. पण सगळ्यांचो उत्साह शिगेक रावला. आमकां दिसता की 22 तारखेक ज्या पद्दतीन दिवाळी जावपाची आसली ती दिवाळी जी आहा ती तुमी सगळ्यांनी मोठ्या दबाज्यान हांगा केल्या ती आमकां दृश्टीस येयली. एकदम बारीकांतले बारीक मंदिर सुद्दां तेंच्यांनी रामाची जी आहा पळय ती दिंडी काडलेली, मिरवणूक काडलेली, रथयात्रा काडलेली, आपल्या देवळान भोजनाचो कार्यक्रम दवरलेलो. सगळ्या प्रकारचे काम तुम्ही सगळ्यांनी केल्या बद्दल तुमकां प्रभू रामाच्या वतीन खूब खूब आशिर्वाद. तुम्ही सगळ्यांनी अशेंच प्रभू रामाचे काम जे आसा ते फुडें व्हरचे. सरते शेवटी इतकेच सांगता, आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम. म्हणजे कितें, आता फुडें राम जो आसा तो 5 वर्षाचो प्रतिष्ठापीत जाल्लो आसा. आमी सगळे जितके म्हणून सनातनी किंवा हिंदू धर्मीय लोक आसा ते सगळ्यांनी लक्षात धरचे, ह्या 5 वर्षाचो जो राम लला आसा 5 वर्षाचे राम लला आमच्याय घरान आसतले. त्या सगळ्यांकडे आमी रामलला म्हणून पळोवचे आणि तेंचेर देवळांच्या माध्यमातून, मठांच्या माध्यमातून, आवय बापायच्या माध्यमांतून आता या फुडे रामूच आणि रामाचेच चरित्र जे आसा ते आमच्या धाकट्या भुरग्यांच्या आमी तकलेन घुसोवपाक जाय, जेणे करून आमच्या या देशान खरेंच राम राज्य तेन्ना जातले. ही जी आता रामाची रामललाची मूर्ती स्थापित जाल्ली आसा ते फाउंडेशन आसा आमच्या रामराज्याचे. त्यामुळे आम्ही रामराज्य म्हणटा ते कोणी एकट्या दुकट्यान करण्यासारखे न्हू, ते आम्ही तुम्ही सगळ्या भारतीय लोकांनी, सनातनी लोकांनी, हिंदू लोकांनी आपल्या आपल्या घरांत रामाचे आदर्श तकलेन दवरून ते आपल्या भुरग्यांक दिवचे. या खातीर फुडें फुडें जे आसा ते आपदा सगळ्यो जे आहा त्यो पयस पळटल्यो. आपदाम अपहर्तारम म्हणजे आता सगळ्यो आपदा पयस वयतल्यो. दातारम सर्वसंपदाम, सगळ्यो ज्यो कितें आमकां ऐश्वर्य जाय, पयशे जाय, धन दौलत जाय, जितके कितें आमकां संस्कार जाय ते सगळे राम दितलो. आणि अशें जेन्ना आमी पळयता तेन्ना अशा रामाची आयज स्थापना जाल्ली आसा. म्हणून मोठ्या प्रमाणात देशभरातले लोक जे आसा ते रामाकडे वयता. आम्ही सगळे गोंयकार जे आसा ते वयता इतकेच सांगता की रामाची मूर्ती येताना हांव घेवन येयल्लो. ते रामाचे आशीर्वाद तुमकां सगळ्यांक. त्याच प्रमाणे हांगा परशुराम भूम, इतके सुंदर परशुराम भूमीन परशुरामाचो पुतळो आमच्या सरकारान उबो केला. तांकां खूब खूब आशीर्वाद. आज फर्स्ट टायम हांव ह्या मूर्ती कडेन पावलो, पण म्हाका खूब आनंद दिसलो की त्यांनी अशा प्रकारचे हे आमची जी गोंयची खरी संस्कृती आसा ती गोंयान दाखोवपाक. आता पळया तुम्ही हांगा जर समजा हो असो परशुराम दिसता, आमचो देव तो, ज्याच्याकडे तुम्ही पळयता आसतले की आमच्या देवाकडे परशु आसा हातीन, तसेच रामाकडे धनुष्य आणि बाण आसा. थोडक्यान त्याचो अर्थ हो आसा की आमच्या वाटेक कोणी येवचे न्हू. आता सोंसले तितले सोंसले. आता फुडें आमकां लक्षात आसूंक जाय, आमी जेन्ना सोंसता आसूं न्ही देवा तूं पाव करून कितें जाता तर आमच्याच राम जन्मभुमीचेरूच रामाचें मंदिर बांदपाक 500 वर्सां आमकां लागता. आता ह्या फुडें तशें जावपाचें ना. म्हणून हो जो परशु आसा, त्याच्यानंतर हो जो धनुष्य बाण आसा, तेचे कडेन आमी सगळ्यांनी लक्ष दिवपाक जाय. आमच्या आंगार कोण येयलो जाल्यार हय म्हणपाची ताकद दवरया. इतकेच ह्या देवान आमकां सांगला.